पिसूरल्या खण कंपनी आड शेतकऱ्यांनी केल्ल्या आंदोलनाक हिंसक मोडून मेळिल्ले. आंदोलना वेळार कांय शेतकारांक अटकूय जाल्ली. आंदोलनाचे नेतृत्व करपी हनुमंत परबाक पुलिसांनी बरोच छेपलोन काडिल्लो. हातूंत परबाक बरोच मार लागिल्लो. हे घडणुके उपरांत वाळपयच्या शेतकारांनी हाचो खर निशेध केल्लो. तशेंच उपजिल्लो अधिकारी प्रवीण परब हांची भेट घेवन ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाची मागणी केल्ली. आमच्या हक्का खातीर आमी लढपाक गेल्ले पिसूरल्या मायन DMCचे. आमकां कितें कळ्ळें, कितें मायन डिपार्टमेंट येतले म्हणून उलोवपाक म्हणून आमी सगळे जाण गेल्ले थंयसर. गेल्या नंतर आमकां कांयच खबर ना. थंय पुलीस येयले आनी आमकां अचानक उखलून येले. हांगा उखलून येल्या नंतर हांगा येयल्या नंतर आमकां डायरेक्ट भितर उडयले. आमचे मोबायल काडून घेतले, सगळे काडून घेतले आनी डायरेक्ट भितर उडयले. आनी एक आमचो मेंबर आसलो हनुमंत परब, की तेका मारता तो आवाज येयल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.